आमच्या पयल्या दिसाचो विशय गराबो बाबार्थान रिगलोलो. आमच्या भुरग्यांच्या पवित्र स्नाना दिसा आमी उगडास करुया. आमी यादनिकाक उतर दिल्ले बाबार्थान आमच्या भुरग्यांक वाडोवंक. तर आयज कित भाशेन आमकांच आमी विचार करुया. खरेपणी हें उतर आमी सांबाळलां, पाळलां. दर दिसा आमच्या गोरेब्यांत मागण्यांतल्यान आमच्या भुरग्यांचो बाबार्थ आमी वाडयला. पाद्र आग्नेल होच बाबार्थ आपणाच्या गोरेब्यांत आवय बापूय वरवीं आपणायलो, जियेलो आनी आपणाच्या यादनिकी जिवितांत होच बाबार्थ गोरेब्यांत रिगूंक तो वावुरलो.
आयच्या मिसाची इंतेसवा फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता पेपेचुआ अँड आल्फ्रेड रापोस सांताक्रूज. कायतानो पिडेंतलो बरो जाल्ल्यान दिनवासनेचें बीस भेटयता निशा वरेला सांत इस्तेवा. PCC क्लियरन्स आनी बरी नोकरी फावो जावंक भेटयता प्रिया वास्को. दिनवासनेचे मीस भेटयता जोयल मोरायस अँड फॅमिली कुंकोली. फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता दुल्सिना विएगस म्हापसा. याज्ञिका गेवकार दिताना आमी सगळीं उबी रावन सुरवातेचें गीत गावया. Amche mode Jesu datai Omo kokum din wastaku Aple civitu kabitu Tuce kutum ektai sata Bawart viswas mukut sata Tuce kutum ektai sata Bawat viswasmu kutsarta Tuje kutum ektai sata Bawat viswasmu kutsarta Tuje kutum ektai sata Bawat viswasmu kutsarta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, सगल्यांक तुमकां मानेवोद आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनान भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आज नोवेनाच्या पयले दिसाचो विशय भावार्थान रिगलोलो गोराबो. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानेवोद आग्नेल गोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसने अनुभवूंक आमकां नमुनो. आज खेरीत भाशेन आमचे गोराबे भावार्थान तीर रावूंक आनी भावार्थाची साक्षी जावं म्हूण मागुया. ह्या मिसांत फावो ते पुरी वांटो घेवंक आमी तयार जावया. आमची पातकां ओळखून घेवया. देवा लागीं काळजांतान भोगसोणें मागुया. सगलीं सांगाताक म्हणुया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगतां. मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच वार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. Somia kakut kul, somia kakut kul, somia kakut kul. Krista kakut kul, Krista kakut kul, Krista kakut.
प्रार्थूया. आयजी गुरोस्मात उगडास करता भाग्यवंत मार्तीन टुराचो गवळीक बिस्म आसलो ताची मोजत आमच्या मागण्यांनी देवा मुखार आमी मागुया. सर्गीच्या बापा, भाग्यवंत मार्तीन धर्म अध्यक्षाच्या जिवितांत तशेंच मरणांत तुका महिमा मेळ्ळी. तुजे कृपेची विजमितां आमच्याय काळजांनी करून दाखय आनी जावं जिविताक जावं मरणांत तुज्या मोगाच्या एकवटांतली वेगळीं सरूंक आमकां कदींच निर्मू नाका. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुसरे समोतीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान पोरजेक म्हणलें, इस्रायेला कान दिवन आयक. सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या बोलान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी आयच्या दिसा हांव तुका फरमायता तीं उतरां तुज्या काळजान कोंचोवन दवर. घरांत विसो घेतना, भायर भितर सरतना, न्हिदतना आनी उठतना हीं उतरां तुज्या भुरग्यांक तूं शिकयतलोय आनी तांची खबर भोवून भोवून करतलोय. तीं उतरां तूं तुज्या हाताक एक खुणा कशी बांदतलोय आनी तुज्या कपलाक एक कपेल कशें घालतलोय. तुज्या घराच्या दारांच्या कवडांचेर आनी दारवंट्यांचेर ती तूं बरोवन दवरतलोय. जो देश आपूण तुमकां दितलो म्हूण सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक अब्राहामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक सोपूत घेवन भासायलेलें त्या देशांत तो तुमकां भितर काडटलो. तेन्ना थंय तुमी बांदूंक नासलोलीं व्हड आनी ग्रेस्त शार, तुमी भरूंक नासलोलें बरे बरे वस्तूंनी भरलेलीं घरां, तुमी मारूंक नासलोल्यो बांयो, तुमी लावंक नासलेले जैतुनाचे मोळे आनी फळां तुमकां मेळटलीं आनी हीं फळां खावन तुमी दादोशी जातल्यात. तेन्ना चोतराय दवरात आनी विसरूं नाकात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाची तुमी भें दवरतल्यात, ताची सेवा करतल्यात आनी ताच्या नांवान सोपूत घेतल्यात. देवाचें उतर हें. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बोल. परतून म्हणुया, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बोल. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बोल. सर्वेस्परा म्हजें खडप, म्हजें कोट, म्हजो सोडवणदार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बोल. तो म्हजें खडप, हांव ताका शेरणा येता. तो म्हजो दाळ, म्हजो बळिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बोल. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवणदार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलां. आपणे विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. जबाब, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बोल. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्porak soiso, सर्वेस्porak soiso, सर्वेस्porak soiso, सर्वेस्porak soiso.
도우소서 성령 도시 보다 빈소의 꽃락다 소베스 보락소이소 소베스 보락소이소 소베스 보락소이소 소베스 보락소이소 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या एकदा जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमी प्रार्थना कोत्तात तेन्ना विदेशां पुरी उतरांचो बोबाड करिनाकात उतरांची चड बोबाड करून आपलें मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो सर्गीचो बाप जाणो देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सुर्गींचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिनासात जाल्यार तुमचो सुर्गींचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकांडी तुका क्रिस्त बाबा भयणीनो आमी नव्यान सुरू करता ही नोवेना तयारी करूंक आमच्या मान्यवंत पाद आग्नेलाच्या मरणाच्या दिसाचो हो पुनयानीत दिसाचो उगडास करून आनीक आमी आयच्या दिसाक हो पयलो दीस आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरता हो विशय आमचे गोराबे भावार्थाच्या बुनयादीर बांदलेले गोराबे आमी देवाचें उतर आयकलां पयल्या वाचपांत दुसऱ्या सुमूर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप देवा लागीं हे उपदेश घेतल्या उपरांत देवाची शिकोवण घेतल्या उपरांत मोइजेस पोरजेक शिकयता एकलोच देव आसा ताजेर तुमी भावार्थ दवरचो सगळ्या मनान सगळ्या काळजान ह्या त्या देवाक तुमी मान दिवचो आनी त्या उपरांत कितें उलयता तें आमी नव्यान आयकुया आनी आयच्या दिसाक हांव तुमकां फरमायतां तीं उतरां तुमच्या काळजांत कोचून दवरात घरांत विसोय घेताना भायर भितर सोदताना न्हिदताना आनी उठ्ठाना हीं उतरां तुमच्या भुरग्यांक तूं शिकयतलोय आनी ताची खबर भोवून करतलोय हीं उतरां तुमच्या काळजान कोंचून दवरात भोंवताना उठ्ठाना कितेंय करताना तुमच्या भुरग्यांक हें शिकयात आनीक ताची खबर भोवून करात बाबा भयणीनो आमच्या गोराब्यांक ही एक देख आमी क्रिस्ती गोराबे
आवय बापूय वडील आनी भुरगीं दिसपोटी देवाच्या उतर आमी उलोवंक जाय, वाचूंक जाय, समजूंक जाय, एकामेका सोबेन भासाभास करूंक जाय. हे भाशेन आमच्या घोराब्यांनी देवाच्या उतराची अदीक समजणी घेवंक आनी जें कितें आमी करता हें देवाच्या उतराचेर धरलेलें जावंक जाय. जेजू ती वोपार सांगतालो, 2 घर बांदपी एकटो घर रेवेर बांदता, वादळ मोड येता तेन्ना हें घर मोडोन वेता. दुसरो एका खोडपार आपलें घर बांदता आनी वादळ मोड येताना हें घर घराक आलूंक पावना. हें खोडप जावन आसा देवाचेर दवरलेलो भावार्थ, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत. शुभ वर्तमानान जेजू मागण्या विशीं शिकयता, बडबड करिनाकात. सर्गीचो बाप कितें तुमकां जाय पयलोच जाणा, तर कितें सांगूंक सोदता. आमचें जिवीत हे भाशेन सर्गीच्या देवाचेर विस्वास दवरलेलें जिवीत जावंक जाय. आमी मागण्यांतल्यान उतरांची मागणी करून आमी एके भाशेन देवाक सांगता आमकां कितें जाय. हें देव नोको म्हूण न्हय, देव जाणा आमकां कितें जाय, पूण आमी आमकांच उगडास करता की जें कितें आमी कितें करता, आमी खंय आसा, जें कितें आमच्या लागीं आसा, जें कितें आमकां मेवता, सगलें देवाचें देणें आमकां. आनी म्हणटच भावार्थान आमी मागता आनी उपरांत जेजू आमकां फुडें सांगता, एक मोगाळ बापूय आपल्या भुरग्यांक कितें दिवचें हें जाणा. भुरगो उंडो मागत जाल्यार बापूय फातर दिना, ओ मासली मागत जाल्यार विचू दिना. ते भाशेन सर्गीचो बाप जायते फावटी धाकटीं भुरगीं आमच्या लागीं जायते मागतात. एका आवय लागीं आपणाक एक ब्लेड मागली म्हणुया, एक आवय रोखडीच काडून एक ब्लेड धाकटुल्या भुरग्याक दिवची ना, आनी दिली जाल्यार सांबाळून पळयता कितें तें भुरगें तें ब्लेड घेवन करता. हे भाशेन आमचो सर्गीचो बाप सगळें आमी मागता तशेंच गोडेक दिना जायत, व त्याच वेळार गोडेक दिना जायत, पूण देवाची येवजण आसा आमच्या जिवितांत. हें आमी जाणो जावंक जाय, हाजेर आमी भावार्थ दवरूंक जाय. तर हे भाशेन आमचे घोराबे भावार्थाचे घोराबे करूंक वावरुया. भावार्थाच्या बुनयादीचेर मांडलेले घोराबे आमचे करुया. आमच्या घोराब्यांनी देवा विशीं एकामेका लागीं उलोवया. घोव बायलांनी भुरग्यांनी जिवितांत जाता तितलें देवाच्या उतराच्या उजवाडान समजूंक वावरुया. आनी बागेंत मानेवंत आग्नेलाच्या जिवितांतलें आमच्या जिविताक लागू करुया. ताचो घोराबो एक भावार्थाचो घोराबो आसलो. आवयताची बापूयताची देवाचे भिरांतीन चलतेलीं मनशां आसलीं, आनी ताची आवय अदीक करून ह्या धाकटुल्या भुरग्यांक देवा दोतोन शिकयताली, देवाची उतर शिकयताली, बरें वायट हाची समजणी दिताली. आनी हे भाशेन न्हूच आपल्याच भुरग्यांक पूण शेजारच्या भुरग्यांकूय देवाचें उतर शिकयताली. आग्नेलाची आवय बापूय तो ल्हानूच आसतना मेली, पूण जें कितें आपल्या आवयन बापायन आपणाक शिकयल्लें आग्नेल आपल्या जिवितांत पाळूंक शिकलो. आनी आपणाक मेवलेली जाणवाय बरोबरच्या भुरग्यांकूय दितालो. आयच्या दिसाक आग्नेलाचो घोराबो आनीक एक नमुनो आमकां. ताजे भाशेन व तांच्या घोराब्या भाशेन आमचे घोराबे करुया. जेजू म्हणटा, आमी मागणें करतना जेजू मागणें करूंक शिकयता आनी तातूंत गरजेचें आमची पातकां बोगोस, जशीं आमी दुसऱ्याची पातकां बोगशिता. एका घोराब्यान आयच्या काळार अदीक करून एकामेकाक बोगसूंक हें आमी शिकूंक जाय. आमी एकामेका सोबेन दया दाखोवंक आमी शिकूंक जाय. आमचे घोराबे हे भाशेन करुया. मागणेवंत आग्नेलाक फुडें घालून आमचे पासत मागुया. जायते पाव गरजो घेवन आमी येता. कोणाक नोकरी ना, कोणाक भलायकी ना, कोणाक एग्जाम पास जावंक जाय, वेगवेगळ्या भाशेची मागणी घेवन आमी येता. आयच्या दिसाक भावार्थान ही मागणी देवा मुखार घालूंक आनी के भाशेन आमच्या जिवितांत देवाचेर भावार्थ ओदीक आमी वाडोवंक आमकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया.
उबी रावया. ह्या वेळार आमी मागता एकामेका पासत देवा लागीं मागुया सगल्या आमच्या गरजांक आनी अदीक करून ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी मागता मानेवंत पाद दगनेलाक आल्ताराचो मान देवान इग्रोज मातीक उक्तें केल्यार पुरो म्हूण आमी मागुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमचो पाप सायब, बेस्म, पाद्री आनी सगळीं धार्मीक ह्या अवघड पिडेच्या महामारीच्या अडचण्यांक सांपडलेल्या फामिलीक अदीक करून दुबल्यांक आनी कनिश्टायेन आसलोल्यांक आदार दिवंक मोगान आनी बुजवणेन भरूंक वावुरच्याक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या देशाच्या राजकी फुडाऱ्यांनी ते नागरिकाचे जबाबदारीचे प्रतिनिधी म्हणून मांडून घेवंक पोरजेची सेवा चाकरी करूंक आनी कनिश्टायेन जियेतोल्यांची उदरगत करूंक लोकांच्यो गरजो पाळूंक वावुरच्याक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमचे फामिलींनी क्रिस्ताचे आसने अनुभवूंक आनी मोगान आनी विस्वाशीपण देवाक आनी हेर वांगड्यांक एकवटलोली आसूं समाजाक आनी संवसाराक बागीवंतपणाचे जिविताचे फोलेर जावंक निर्मी म्हूण बापा लागीं मागुया. दया बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. अनाथांक, विधवांक, निराधाऱ्यांक आनी फामिली पयस आसलोल्या जाणट्यांक पवित्र सवेन तांकां वेंगोवंक आनी तांचें जिवीत मोगान भरून वावुरच्याक बापा लागीं मागुया. दया बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. मानेवंत आग्नेलाचे विनवणेन आमी केल्ली मागणी देवान मांडून घेवंक बेगीनच मानेवंत आग्नेलाक बागीवंत म्हूण परगटूंक बापा लागीं मागुया. दया बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. पाप साहेबान रोमा शारान बिस्माची परिशोध जाहीर केल्या. तिचे तयारेंत आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसोळ जावंक एकचार बागेलीपण आनी आमचो बाबात परगटणेचो वावर अदीक नेटान फुडें वचच्याक आनी ती परिशोध यशस्वी जावंक बापा लागीं मागुया. दया बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ही आमची मागणी उतरांतल्यान तुज्या मुखार आमी दवरल्यांत. जायती दुसऱ्यो गरजो आमच्या मनांत काळजांनी आसात. आमकां कितें जाय हें तूं जाणय. आपले कुरपेन तुजे कुरपेन आमकां गरजेचें तें सगलें आमकां फावो कर आनी अदीक करून आमी मागता आमच्या बाबाक मान्यवंत आग्नेलाक आल्ताराचो मान दी. हें आमी मागता तुज्या मोगाळ पुता जेजूचे नांवी. आमेन. वेदीचेर उड्या सोबे आमची काळजां तूं फोडता. सुखांनी दूख सोरान गेले, जेजू तुका भेटयता. सुखांनी दूख सोरान गेले, जेजू तुका भेटयता. उदकाच्या तेंब्या वोली आमकां तुज्या केरोगता. खुंसाची तुजी बोरी, जेजू मनशाक दारोना. खुंसाची तुजी बोरी, जेजू मनशाक दारोना.
म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मांडून घेवूं. सर्वेस्पोरा देवा, भागिवंत मार्तिनाचो उगडास करून तुका आमी वोंपताव ती देणी पवित्र कोर. सगल्या आमच्या बऱ्या वायटा मदें आमचें जिवीत तुजे खुशे प्रमाणे चलोवंक ह्या बलिदानांतल्यान आमकां बळ मेळूं. हें आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी त्या सवेस्परादाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मार्तीन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उज वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Sar bolla tuja poi pova sorgi tuka soy salves poraci navieta yeta taka बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणेन काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूट गावया.
तुझ्या कुसारांनी पुनोजीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडजडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत सुसे तिचो निश्कलंक पोती, भाग्यवंत धोर्म दुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वोंदोन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचेर विस्वास ओदीक ओदीक आमचो वाडूंक आनी बाबार्थान भरलेले घोराबे आमचे जावूंक आमकां सर्गीच्या देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या उतरांनी सर्गीच्या बापाक प्रार्थुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येड्यांक आमी बोर माशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनीक मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनीक राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांतीची खुणां दिवया. देवाचे शेरे तूं संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना,
पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. Moja nawan ektai salia, doga tega sana mode, kore santa tuya wasa. Moja nawan ektai salia, doga tega sana mode, kore santa tuya wasa. Tuझे नाव घेता तुका मान दिता काजां सांसोगली तुका भोवन दिता आमचे मोदे राव जेसू मोच्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा sana mode कोरे सांगता तुया वासा मोच्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणा मोदे कोरे सांगता तुया वासा moja नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणा मोदे कोरे सांगता तुया वासा मोच्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणा मोदे कोरे सांगता तुया वासा तुजो सोद आयकून तुजो मोग आयकून सोंतो सांसोगली तुका वागणटा आमचे मोदे राव जेजू मोच्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणा मोदे कोरे सांगता तुया वासा प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, एकवटाच्या जेवणान तुवें आमकां पोसून गोठ केल्याय. जशें बागीवंत मार्तिनान आपली जिणेंत सदां तुजी खुशी मोगान मानून घेतली, तशें आमी सोर वस्तूंनी सगल्या काळजान तुजे खोशेक खालती रावूंक आमकां कुरपा दी. हे भाशेन आमी तुजी खरी भुरगीं म्हूण आमकां संतोश आनी अभिमान भोगूं दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बसूया. प्रितीच्या बापा भयणीनो, मान्यावंत आग्नेला वरवीं जायते उपकार दिव आमकां दित आसा आनी हे सगळे आमकां फावो जाता आमच्या बाबार्थाक लागून. आनी ह्याच बाबार्थान मागून हांगासर कार्मेल डिसुजा टोरोंटो कॅनडांतान कोडीत करूंक लायता. म्हजी माय कोवीड जावन ICUंत 2.5 म्हयने आसली.
उपरांत हे मारेकार पिडेक लागून दुसरी जायती इन्फेक्शन्स जाली. तिची हाडां देखून अस्कोत जायत गेली. सर्जरी करची पडली. 2 दिसांनी तिका नव्यान बरोच जोर आयलो, प्रेशर हाय जालो, ऑक्सिजन लेवलूय देंवलो आनी नव्यान तिका लायफ सपोर्टीचेर दवरली. असल्या आमच्या आकांताच्या वेळार म्हज्या तिथिवान मान्यभाऊ तागनालाचे बाबार्थान नोवेनाचें मागणें सुरू केलें आनी पिलारूय तिचे पासत फोन करून मागूंक लायलें. अजाप म्हणल्यार 3 वरां उपरांत आमकां हॉस्पिटलांतल्यान बरी खबर आयली. तिचो लायफ सपोर्ट काडलो. तिका आतां गरज ना म्हूण सांगलें. तिचे दुसरे सांदे आतां स्टेबल जावंक लागले. ही एक बोड मिलाग्र देवाची म्हजे बाई सगळें देवान मान्याभाऊ तागनाला वरवीं आमकां फावो केल्या. उपरांत ती बरी जायत गेली. देवाक आमचे बोड दिनभास आनी वाखाणी आनी मान्याभाऊ तागनालाक बेगीनूच सांताचो मान फावो जावं म्हूण आमी मागता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जायती जाणी जातात मान्याभाऊ तागनालाक सांताचो मान केन्ना फावो जातलो. आमच्या गोंयच्या बिस्वान एक असलो फावो जाल्लो उपकार तपासून शिकून रोमाक धाडलेलो आसा आनी तो व्हडा नेटान फुडें वेता. तर कोतकोत्यान बाबार्थान ह्या दिसांनी चे परी सुरवातेक सांगलां, हे नव्यान किरीत भाशेन मान्याभाऊ तागनालाक सांताचो मान मेळूंक मागूंक. घडटा जाल्यार हांगासर येवन हे 9 दीस मागूं ह्या बाबार्थान. नाजाल्यार आमच्या गोऱ्यांब्यांतूच मागणें करतना कोतकोत्यान बाबार्थान आमी मागुया आमच्या गोंयच्या धर्मप्रांताच्या दुसऱ्या बाबाक बेगीनूच सांताचो मान फावो जाल्यार प्रमाण. जायते लोकांनी तांचे इंतेसांवा खातीर मागूंक लायलां. तेच बराबर उपकार मेळ्ळ्यात म्हूण दिनभासूंक सांगलां. तेच बराबर तुमी तुमचे उपकार तुमची मागणी घेवन आयल्यांत. हेच बाबार्थान हे नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडणे खातीर तुजी मांदाबोड दिनभाशी मोनान आमी वळखता आनी हेच खातीर तुज्या विचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्या लेगीत करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय तें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्याभाऊ तागनाल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनभासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्याभाऊ तागनालाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मान्याभाऊ तागनाल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार जें कितें तुमी पात्र लागल्या वरवीं बाबार्थान मागूंक येयल्यात ओगेपणान ती रोखून बाबार्थान देवा मुखार दवरुया. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. ओ गणीत काकुदीच्या देवा, सर पोट पडून तुज्या पांयां सुरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्याभाऊ तागनालाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटे उदेशी हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. हे मारेकार पिडीक लागून हे पिडेवंतांच्या मागण्यांची इगोर्जेन जातालें तें हांगासरूच आमी करता. पिडेवंतांचेर किरीत आशिर्वाद. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकुत्सार बापा, आमच्यो अस्कोताय सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपडी मागता. ह्या आमच्या पिडेवंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोदेनी सोंसणिकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कोस्तां दुखांत ती तुजेरूच भावाड दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं. हे परी बाबा भयणीच्या एकपणान ती सदां काल मोगान जिवन संतोशान तुका बाखाणू. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Padok Dev, Jesucia Bogda, Tuझे नाव आयस्पोर Solta, Nizot mi, Gomli, Tu Saunasa, Sorgach, Varta, Goita, Nizot mi, Gomli, Tu Saunasa, Sorgach, Varta,